Argan tuka sumia Jesu, oglap tuka sumia Jesu. Jesu Cristo te mogaचे भाव बिडीनो बापो फ्रँकलिन करचे मोगाचे रेखात. आज साध्या काळाचो दुसरो आयतार तारीख जानेवारीची 14. आम्ही आयताराच्या योकरिस्ती बलिदानाक वेताना ही वाचपानी हाडून वचचें आनी अशें सर्वेस्पराचे आशीर्वाद आमी वर्त्यान जोडूंक आमकां कारण जातलें. एक गडीभर मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा होगळापानी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ आयकोवचे वखता सुवार्थेच्या आशीर्वादान बेसावान तूं आमकां भर. तुज्या पवित्रात्म्यान तूं आमकां अभिषेक कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घेवया आमी सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. आवास्वर 3 वळू 3:10 आनी 19. देवाची सोल्ल्यापेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सामुएल न्हिदो नासलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो एलीशीन दवलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय? एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोवंक वच. तो न्हिदोवंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय? पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदोवंक वच. तेदोळ पर्यंत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नासली आनी सर्वेस्परान आपलें उतर ताका तेदोळ पर्यंत कळीत करूंक नासलें. सर्वेस्परान परतून तिसऱ्या फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोवंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोवंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवाक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्पर ताचे सुवें आसलो आनी ताचें एकच एक उतर निर्फळ जावंक ताणें दिलें ना. किर्तन 40. अबळे तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजेर बागोवन दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां, आमच्या देवाचें किर्तन हें. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. याज्ञांनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बलयो तुवें मागोवंक नाय. तेन्ना आबळे हांव येता म्हळें हांवें. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कोवळ्यांनी म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा, म्हज्या तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणान रोमोन आसा. अबळे तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सोडवणेची बरी खबर व्हडल्या सभेन हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांव दांपून दवरचो ना हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. सांपावलून कोरिंथींकारा बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. आवास्वर 6 वळ 13:15, 17:20. भावां भयणीनो, कोडू वेबिचारा पासत न्हय, ती सुम्या पासत आनी सुमी कुडी पासत. देवान सुमयेक मात्र मेल्ल्यांचो जिवांत उठयलो न्हय, बगार आमकांय तो आपल्या सक्तेन उठयतलो. तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणांत गी, तर क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे घेवन वेश्यस्त्रियेचे सांदे करीत गी. बिलकुल नजो. पूण कोण सुम्याक एकवटता तो ताचे सांगी एक आत्मो जाता. तर वेबिचारान तावन पळापळो घेया,
मनीस आदारता ते हर एक पातक ताच्या कुडी भायर तो करता, पूण व्यभिचाराच्या पातक आपल्या कुडी विरोध तो करता. तुमच्या कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हूण तुमी नेणांत, तसो आत्मो तुमच्यो ते वस्ती करता न्ही. देवानच ताका एक देणे कसो तुमकां दिला. तुमी तुमचीच आस्त न्ही, व्हरते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात. देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. Moanele João permane avasवर एक ओळ 35:42. दुसऱ्या दिसा जुआंव आपल्या दोग शिसा सांगाता नव्यान थंय उबो असलो. तवळ ताणें जेजूक तेण्यांच्यान समकोन वेतना पळयलो आनी म्हळें, पळया देवाची शेळी. ही ताची उतरां आयकले दोग शिस जेजूचो फाटलाव करून गेले. जेजू फाटीं उलो आनी ते आपणा फाटल्यान येतले ते पळोवन तुमी कितें सोदतात म्हणून विचारी लागलो. राब्बी तशें म्हळ्यार मेस्त्री, तूं खंय रावताय म्हणाले ते. येया आनी पळया म्हणून जेजून तांकां सांगले. ते गेले आनी तो खंय रावता ते तांणी पळयलें. आनी त्या दिसा ते ताच्या सांगाता रावले. तवळ संजेची सुमार 4 वरां जाल्लीं. जुआंवचें आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ल्या दोगांतलो एकलो सिमोन पेद्रोचो भाऊ आंद्रे. ताणें वचून पयलें आपल्या काशा भावाक सिमोनाक सोदून काडलो आनी मेस्सिया तशें म्हळ्यार मागलोलो आमकां मेळ्ळो म्हूण ताका सांगलें. उपरांत तो सिमोनाक जेजू सरशी आपोवन धाडून जेजून ताका पळयत म्हळें, तूं जुआंवचो पूत सिमोन, तुका ह्या फुडां केफास म्हणटले. तशें म्हळ्यार पेद्रू वा कडाप. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांनी आमी आयकल्लीं उतरां. पयलें वाचप सामुएलीचें आपोवणें. आज तुमी सर्वेस्पराचो ताळो आयकशात जाल्यार तुमचीं काळजां करी नाकात दारून. सामुएलीक ताच्या आवयन एली लागीं समर्पण दिल्लो. ल्हानतावनूच एली सांगाता तो रावतलो. एली तावन शिकोवन तो जोडटलो. पळया, ल्हानतावनूच देवाच्या कृपेन देवाच्या आत्म्यान तो वाडोवन आयलो. आज सामुएला बरी आमी आमच्या भुरग्यांक भावार्थांत मागण्यांत वाडोवन हाडूंक आसा. आनी केदाळा सामुएल एली सांगाता आसलो. देवाचो ताळो ताका आयकूनशे भाग मेळटा. आज ह्या संवसारांत सबार ताळे आसात, वॉयस अँड नॉयस. आमकां देवाचो ताळो आयकूंक जायना. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? आमचें कुटुंब एक शेत देवान दिल्लें. त्या शेतांत देवान आपोवणी दिल्यांत. विविध नमूनेची आपोवणी आसात, सेवाय आसात. सांपावल कोरिंगरा बरयल्या पत्रांत सांगता. पूण आज तो सामुएलाक आपयता आनी सामुएल उठून एली लागीं धांवता. 3 फावटी अशें घडटना एली कळोवंक ना, जोडकोंक ना. पूण 3ऱ्या फावटी ताका कळ्ळें आनी तो म्हणूंक लागलो, आनी 1 फावटी तुका आपयत जाल्यार उलयता सुम्या उलय सुम्या आयकता तुजो साकोर म्हूण सांग. आनी तशेंच सांगता, उलय सर्वेस्परा कित्याक तुजो सर्वेस्पर आयकता. बायबल आमकां सांगता, तवळ पर्यंत सामुएलाक देवाची वळख नातली. आतां देव ताका उलो दिवच्या मरिफात आनी त्या उल्याक पाळो दिवच्या मरिफात वळख कर दिता. देवाचें दर्शन आमकां विविध नमूनेन मेळटा. आनी तें दर्शन आमी कुटुंबा मागणें देवाचें उतर वाचतना आत्मीक रितींनी संगतींनी आमी बळोवन जातना आमकां आयकूंक मेळटा. दर्शन मेळटा, ताळो आयकूंक मेळटा. आनी सामुएल व्हरतो प्रवादी जाता. ताच्या मरिफात देव दाविदाक अभिषेक करता. आनी आयच्या
किर्तनात आमी आयकले, आबळे तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. म्हजी खुशी न्हय जेजू, म्हजी खुशी न्हय सर्वेस्परा, तुजी खुशी करूं. देवाच्या खुशे प्रमाणे मी जियो, उलय आयकता तुजो सको, तुजी खुशी हांव करता. तर आज आमी हर एकली देवाच्या खुशेक काल्तिमान घालूंक आसा. जेजूय तें सांगता 6व्या वास्परान जुओ वांदेल, देवान धाडलेल्याक तुमी पाती येवचें, ताचे कुशेक काल्तिमान घालचें. आनी ताचे कुशेक काल्तिमान घालतना आमकां पंताव्हान मेळटात, चॅलेंजीस मेळटात. आनी वर्तें चॅलेंज आत्मीक जिवितांत जावंक पावता. आमची कोडू, आमच्यो वडण्यो. आनी तेंचो दुसऱ्या वाचपान सांपावल कोरिंथांरा बरयल्या पत्रान सांगता, कूडाची व्यभिचारा पासत न्हय, कूडाची केवळ काणा पासत न्हय, कूडाची सुम्या पासत. आनी तो सांगता, जर तर कोण ही कूड नाश करता तो नाश जातलो. आनी बायबल आमकां सांगता, आयचे दुसरें वाचप, तुमच्यो कुडी पवित्रत्मेची मंदिरां. म्हळ्यार आमकां ताणें कृपा दिल्या, आमच्या बावतिस्माद्वारे तो आमच्यो ती जी येता, ती पवित्रत्मेची मंदिरां म्हण तुमी नेणात की तो आत्मो तुमच्यो थंय वस्ती करता, या बिडार करता. देवान ताका देणें कसो दिला आनी तुमी तुमचीच आस्त न्हय, वर्तें मोल दिवन तुमकां विकतें घेतल्या, तें मोल जावन आसा क्रिस्ताचें रगत, कूड आनी रगत. ते सगळे तरेच्या बलिदानांत भेटयता आनी आमी सेवता, आमी आशिर्वादी जाता. तर आमचें जिवीत नितळ दवरया, सक्रामेंताच्या उपादेसाच्या आदाराचेर आमी बांदून हाडया. हाचे तिसऱ्या वाचपांत देवाचें आपोवणें कशें आंद्रूक मेळटा, ताच्या उपरांत तो ताच्या भावाक आपोवन हाडटा. स्नानीक जुआंव जेजू ताणें येता आसतना सांगता, ही देवाची शेळी, पळया संवसाराची पाप काडटा ती, तो इंट्रोड्यूस करता, तो उगडाप हें करता. आनी तो वळ ताचे शिस आंद्रू आनी ताचे सांगाता दुसरे जेजूच्या फाटल्यान येतात आनी जेजू पळयता. जेजू तांकां विचारता, तुमकां कितें जाय? आनी ते म्हणटा, तूं खंय रावता ही सोम्या? जेजून जाप दिवना, येया आनी पळया. म्हळ्यार अर्थ कितें? अनभोग जोडा. आज आमकां कितें जाय जाय? आज आमकां अनभोग जाय जाय, कन्विक्शन जाय जाय. आमकां सांगप कोण देवसो जाय जाय. देवा सांगत आमचो संपर्क आसा जाय, क्लोजनेस, कम्युनिकेशन अँड कन्विक्शन. थोड मात्र साद आमी ह्या संवसाराचेर जैत व्हरूंक, सैतानाचेर जैत व्हरूंक. आनी हांगा आमी पळयता केदार आंद्रू आनी सांगाती ते गेले, रावले, एक दीस सगळो दीस रावले म्हळ्यार ते जेवले आनी न्हिदले म्हणून मात्र अर्थ न्हय. जेजूक ते समजले, जेजूची शिकवण ताणें आयकली, जेजू अनुभव, जेजूच्या काळजांत हांव कितें वाडटा तें तांकां मेळ्ळें. आनी तशें पवित्रत्वेच्या सक्तीन बरोवन तो ताच्या भावा लागीं येता. ताका कळीत आसलें भावा थंय हें विशेश देणें आंद्रून पळयल्लें. त्या खातीर देवाचें उतर आमकां सांगता, सिमोन पेद्रूचो भाव आंद्रे तो वचून सिमोनाक आपयता. आनी सिमोनाक आपयतना जेजू सिमोनाक पळयता, सिमोन तूं घडप पळया, बावतिस्मांत आमच्या भितर मूळ कृपा दिल्या. तोडेपटी आमी कितें म्हण आमकां कळीत आसना, भायर आमी बारी वीक जावंक पुरो, आमच्या भितर वर्ती सकत बावतिस्माद्वारे दिल्या. कशें बरी एक दिली, कृपेन भरलेले, तिका कळीत नासलेलें एक बिरुद नांव देवान दिलें. आमकां कळीत नासलेलें नांव देवाक कळीत आसा, कळीत नासलेली सकत म्हजे भितरली देवाक कळीत आसा, कळीत नासलेली सकत सामुएला भितरली देवाक कळीत आसली, कळीत नासलेली सकत साऊला भितर आसली देवाक कळीत आसली, दाविदा भितर आसली कळीत आसली, प्रवाद्या भितर आसली देवाक कळीत आसली. आज आमच्या भितर आसली ताका कळीत आसा. तुवें कडप, ह्या कडपार म्हजी पवित्र सभा बांदता म्हूण सांगलें सोम्यान. 16वा वासोर माथ्या वाचून वाचयला. आनी आमचो पयलो पापा सायब सिमोन पेद्रू जावंक पावता. पूण ताच्या जिवितांत पडणे रडणे सकट आमी पळयता, तो जेजूक नेगार करता आनी थंय जावन तो रडता, विळाप करता. आनी अशें परिवर्तन जाल्लो तो. म्हणजे जेजूची दिश्ट एक पोटी आमचेर पडल्यार पुरो. तुवें दयाळ दिश्ट म्हजेर घाल सोम्या, तुजी दिश्ट म्हजेर पडल्यार पुरो. म्हजी अस्कत काय तूं बोगसून म्हाका पवित्रत्म्यान सक्तेन तूं भरताय आनी संवसारांत हांवें साक्ष जावचें बरी करताय. हायच्या दिसा मोगाचे भाव भयणीनो, ही सर वाचपां आमी देवाचो ताळो आयकूंक,
ताजो ताळो आमी कशें आयकता देवाच्या उतराद्वारे, युवकरिस्ती बलिदानान, मागण्या करतना, भावार्थान मागतना, थेर्स करतना ताजो ताळो आमी आयकता आनी आमी ध्यान वरेसांव करतना. त्या खातीर आज कशें सामुएलीन ताजो ताळो आयकलो, कशें ताच्या ताळ्याक उलो मारूंक पावल आमकां आपोवणें दिता, आनी कशें पेद्रू ताच्या मोगान भरलो, ताच्या ताळ्याक ताणें काल्ती बांदगली. आमी सुमेचो पाटलाव करया. जेजूचो पाटलाव आमकां सर समस्या जावन राखून व्हरता. तो आमचो सोडवणदार, तोच सोडवणदार, तो एकलोच सोडवणदार. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सोडून करबन बंदुड्यो पिडा शेडा तुमच्या तोंड पयस वचोन जेजूच्या रक्तान तुमी दोन नितळ जावन एक नव्या सक्तेन पदवेन तुमी भरचे बरी देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. मागणें हांव करता जेजूच्या सक्तेन बुडवून महिमे नांवान आमेन. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. बापू फ्रँकलिन सोजू शोमोगा देसीस म्हज्या खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा आमेन.